काल आमच्या MLAन काल्लुसान एक स्टेटमेंट दिला कितें म्हणून दर्याचें वोत कोत्ता म्हणून। हांव तेका विचारपाक वता तो दर्याचो वोत कोत्ता न्हू ते कोणा पासत वोत कोत्ता हे दर्याचें। पयलीं सद्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते ओल्ड क्रॉस सोसायटीन आहाय आनी हे ऑफिसान आहाय ते म्हाजे मेंबर। आयज पासून तेणें आमकां केन्नाय कन्सर्नान घेवूं ना की आपूण हे दर्या वोत कोत्ता आनी वोत एम्पिटीक दिता म्हणटा तो। हेजेर आमी सारके फूल ओपोज। आमी म्हणल्यार ट्रेडिशनल फिशरमॅन, आमी मागकार, आमी रांपोणकार, आमी सारके हेजेर ओपोज। आनी हे दर्याचें वोत वास्कोची जी बेज आहा ती आमी केन्ना जावपा दिवपा नाय। आनी हें तर तो करूं सोदता जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी बोब मारतले हो हे भाशेन करपा सोदता जाल्यार, आनी हें आमी केशें करून दिवपा नाय। काल पळय तो उलयला आपूण वोत करून वोत बोटकारांक झेटी बांदून दिता म्हणून। आमकां केन्नाय विचारूं ना तेणें। हांव तेका उगडास करूं सोदतां बाबा हे आमी आहाय मागकार आहाय हिंगा पोनेवकार आहाय तेंका विचारपा जाय, तेंचे कडेन मिटींग घेवपा जाय आसली। पयर आमकां एक लेटर येयलो न्ही डायरेक्टर ऑफ फिशरीसान पणजे मिटींग आहली म्हण, आनी ती मिटींग आमचे म्युनिसिपालिटी चेअरमॅनाक आहली लेटर ते